दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचाव. तवळ फिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्तांव परगटूंक लागलो. ताजे शिकून आयकून आनी ताणें केल्ली आचार्या पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमांनी एक गमान दिलें. देंवचार लागल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे किकरायटो मारन भायर वेतले. जायते आर मरले आनी पांगले गूण जातले. ह्या पासून ते शहर व्हड संतोशान आसले. समारिया घरांनी देवाचे उतार मानून घेतले. ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या दमदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुआंव तांचे सरशी धाडले. ते थंयसर पावतच थंयच्या बावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें तांणी तांचे पासत मागणें केलें, कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरी ते दोळपर्यंत पवित्र आत्मो देवूंक नातलो. तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्रान मात दिल्लें. तवळ पेद्रून आनी जुआंव तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. देवाचे उतर हे.
सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतल्या वसात प्रिती मोगाच्यानो क्रिस्ताक समी म्हण तुमच्या अंतस्करांनी मानान वळखा. तुमचे थंय आसलेल्या बरोवसाचें कारण विचारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमचे अंतस्कर नितळ दवरा, कित्याक क्रिस्त थंय तुमी आदारतात ते बरे सालेची निंदा करून कोणी तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात ते सुलजेक पडटले. कित्याक तुमी कस सोंसीचे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदान शिक्षा सोंसचे प्रास बरे आदारलेले खातीर तुमी कस सोंसचे चड बरें. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय आपरेद्या पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मरण पावलो. कुडीन तसो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवांत केलो. देवाचें उतर हें. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. तर हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल रावतलो. तोच तो सताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे संगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करता. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. देवाच्या मोगांत जियेशी लाभता कृपा पवित्र आत्म्याची. देवाच्या मोगांत जियेशी लाभता कृपा पवित्र आत्म्याची. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भवनान भयणीनो, ह्या दिसांची वाचपां आमी आयकलें जाल्यार, प्रत्येक रितीन वांजेल आमी आयकलें जाल्यार थंय आमकां पळोवंक मेळटा जेजू ताच्या बापाची खरी वळख आमकां करून दिवचें. हांव आनी बाप एकच. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो बापाकी सत म्हणटा. जो कोण म्हाका पळयता तो बापाकी पळयता. जो कोण म्हजें उतर आयकता तो देवाचें उतर आयकता. अशें म्हणून देवाची खरी वळख म्हणजे बापाची खरी वळख करून दिवचें आमी आयकता. तितलें मात्र न्ही, ताच्या ओपारी मुखांत्र देव काकुळदार, देव कणवळो, देव सदांच बोगसूंक तयार अशें म्हणून बापा विशयांत तो आमकां जाय तितलें शिकयता. मात्र न्ही, बापाची खरी वळख आमकां करून दिता. आनी आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू आनेकल्याची वळख करून दिता. मजतदाराची वळख आमकां तो करून दिता, म्हणजे पवित्र आत्म्याची वळख आमकां तो करून दिता. आनी म्हणटा, हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, पवित्र आत्मो दितलो आनी तो तुमचे संगता रावतलो, तुमचे थंय वस्ती करतलो. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, जेजून आमकां 2 संगती मोगाची काणीक जावन दिल्या. पयलें जावन एवकरिस्त आनी दुसरें जावन आसा मजतदार म्हणजे पवित्र आत्मो. एवकरिस्तांत जेजून आपणाकच मोडलें, आपणाकच मोडलें आनी ताचेच कूड आनी रगत आमकां खावंक दिलें. आनी हें जावन आसा जेजून दिल्लें पयलें मोगाची काणीक. आनी दुसरें मोगाची काणीक जावन आसा मजतदार. भियेल्ल्या शिसांक, कंगाल जाल्ल्या शिसांक जेजू कितें करता, तांकां पवित्र आत्मो दिवन तांकां बुजयता, धैर्यान भरता. आनी हें जावन आसा जेजून दिल्लें दुसरें मोगाची काणीक म्हज्या मोगाच्या भावनायेन.
न्हू आयच्या वंजलांत जेजू आपल्या शिसांक तिसरे फावटी आदेवस मागचे आमी पळयता. जेजून हाचे पयले 2 फावटी आदेवस मागल्ले आनी आयच्या वंजलांत हे तिसरे फावटी जेजून तांकां आदेवस मागचे. आदेवस मागचे वा विदाय मागचे म्हळ्यार कितें? हे एक मोगाचें कार्य जावन आसा. आमच्या लागशिल्ल्यांक आनी आमच्या मोगांच्याक आमी आदेवस मागता आसतना तांकां आमी कितें करता? बऱ्या रितीन आमी धाडटा. बरें मागून तितलें मात न्हय, तांच्या उदासाक कितें पूण एक बरें मोगाची काणीक आमी दिता. पळया हांगा शिसांनी जेजूक एक काणीक दिवची आसलें. इतलें वर्सां रावन तांचो मोग करून तांकां जाय पुरतें दिवन शिकोवन आतां जेजू आदेवस मागता आसतना शिसांनी जेजून केल्ल्या त्या सकड कामाक तांणी एक काणीक दिवचें आसलें. पूण हांगा जेजूच शिसांक एक मोगाची काणीक जावन पवित्र आत्मो तांकां दिता आनी म्हणटा, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचोसना. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. म्हज्या मोगाच्या भावनान म्हणून अनाथ म्हणटा आसतना आमच्या उदासाक येवचें. जे कोणाक आवय बापाय ना तांकां आमी अनाथ म्हणटा. पूण जुदेवांच्या शिकोवणे प्रमाणे शिकोवचो मेस्त्रीच तांकां बापय जावन आसलो. शिकोवचो गुरूच तांकां बापय जावन आसलो. त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचोसो ना. बगर हांव तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो तुमचे सांगात रावतलो आनी तो तुमकां सक्तेन भरतलो आनी तो तुमकां कृपेन भरतलो आनी अशें तुमी त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरून म्हजी सुवार्ता परगट करूंक शकतल्यात म्हूण जेजू आज शिसांक धैर्यान भरता. म्हज्या मोगाच्या भावनान मेळून आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें जाल्यार फिलीप देवाच्या स्पिरितान तो भरता. जेजूच्या त्याच स्पिरितान तो भरता आनी देवाचें उतर म्हणजे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तो परगट करता. धैर्यान तो परगट करता आनी त्या गांवच्या लोकांक तो बरें करता. देवसार लागले सकड बरें जालें, पांगले बरें जालें, आरमांगले बरें जालें आनी सकड बरें जालें. कित्याक फिलीप त्या स्पिरितान भरून ताणें जेजूचे शुभ वार्ता परगट केलें. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, तर तो स्पिरीट म्हणजे तो देवाचो आत्मो कोणाक सकड मेळटा? तो देवाचो आत्मो कोणाक सकड फावो जाता? आयच्या वंजलांतली सुरविल्ली उतरां आमी आयकलें जाल्यार, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सदांकाल रावतलो. म्हणजे जो कोण जेजूचे उपादेश पाळटा ताका पवित्र आत्मो लाभता. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, तर जेजूचो उपादेश खंयचो? चोवसो वांजेल अध्याय 13 वाक्य 34 थंय आमी पळयता. जेजू म्हणटा, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. कशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तशें एकामेकाचो मोग केल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातले. म्हणजे जो कोण जेजूचो मोग करता ताका पवित्र आत्मो लाभता. तितलें मात न्हय, जो कोण हो उपादेश पाळटा, एकामेकाचो मोग करचो उपादेश पाळटा, ताका बापी पुती आनी पवित्र आत्मोय ताचे थंय वस्ती करूंक शकतात. म्हणजे एक काण गेल्यार आनीक फ्री म्हणलें बरी. जो कोण एकामेकाचो मोग करता ताचे थंय पवित्र आत्मो वस्ती करता. जो हांव वंजेल अध्याय 16 वाक्य 17 थंय आमकां आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा, तवळ हांव एक मजतदार पाठयतलो आनी तांचे सवय रावतलो. जो कोण एकामेकाचो मोग करता जेजू तांचे सांगात रावतलो. म्हणजे जो हांव वंजेल अध्याय 14 वाक्य 23, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करूंक शकतले हांव. म्हणजे जो कोण एकामेकाचो मोग करता ताचे थंय त्रिंदादीचें हाजीरपण आसतलें. तर म्हज्या मोगाच्या भावनाय म्हणून एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार कितें? एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार विश्वासान आनी पातयेन जियोवचें.
कशे जेजून आपल्या शिसांचेर पातयेणी आणि विश्वास दवरले, तशे आम्ही एकामेकाचो मोग करता आसतना तांचेर विश्वास आणि पातयेणी दवरून जिवंक जाय म्हणटा जेजू. विश्वास आणि पातयेणी नासल्यार आमचे लागीं मोग करूंक जायना. त्या देखून जेजू म्हणटा तुम्ही मोग करता आसतना विश्वासान तुम्ही मोग करा, पातयेणीन तुम्ही मोग करा. आणि हें जावन आसा जेजून आमकां शिकोवचें. एकामेकाचो मोग करता आसतना तुम्ही विश्वासान आनी पातयेणीन मोग करा. आनी दुसरें जावन म्हज्या मोगाच्या भोवणान म्हणून एकामेकाचो मोग करचें म्हळ्यार तांकां विधेय जावचें. कशें जेजू आपल्या बापाक विधेय जावन सरलो. म्हजे दिसता हांव कांयच करूंक शकना. जें कितें हांवें उलयचें, जें कितें हांवें करीचें तें सकयल बापान फरमायलें प्रमाणे हांव करता. शिवाय म्हजे दिसता हांव कांयच करूंक शकना म्हळ्यार त्याच जेजूचें उतर विधेयपणाचें उतर जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. आज तेंच जेजू आमकां सांगोवपाक शकता. तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय जाल्यार म्हजे उपदेश तुमी पाळटा जाल्यार तुमी विश्वासान पाळिजे, भावार्थान तुमी पाळिजे, विधेयपणान तुमी पाळिजे. आनी अशें केल्यार मात्र तुमकां पवित्र आत्मो तुमचे सांगाता रावतलो आनी तुमकां तो कुमो करतलो आनी तुमच्या सर संगतीक तुमकां आदार दितलो म्हणटा जेजू. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमकां सर्वांक त्याच पवित्र स्नाना वेळार आमकां पवित्र आत्मो लाभला. त्या दीस आमच्या आवय बापायनी आल्तरीच्या मुखार हाडन आमच्या विगार बापान माथ्यार इल्लें शेळें उदक घालून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमकां पवित्र स्नान दिल्लें. ते दाळ आमी देवाच्या कुटुंबांत एक जाल्यो. म्हणजे त्या त्रिनदीच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान दिल्ले वरवीं आमी त्या देवाच्या कुटुंबांत आमी एक जाल्यो. तितलें मात न्हय, देवाच्या मोगांत आमी एक जाल्यो. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी देवाच्या मोगांत आमी एक जाल्यो. आनी त्या देखून जेजू आज आमकां सर्वांक आपोवणें दिता. तुमी म्हजे, कित्याक तुमी म्हजे सकड, तुमी म्हज्या कुटुंबांतले. म्हणजे बाप, पूत आनी पवित्र तो तुमचे थंय वस्ती करता. आनी हें भाग आमकां सगळ्यांक फावो जाला. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजून त्या शिसांक पवित्र आत्मो दिवन तांकां धैर्य दिलें. आनी आज आमी ह्या संवसारांत आसतना ह्या कर्गांत थावन बचाव जावचे खातीर तोच जेजू अनेक फावटी त्याच मजतदाराक धाडन ह्या कर्गांतले बचाव करून दी आनी आमकां सर्वांक बरी भलायकी फाव करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन.